Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. प्रीतीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार आनी आयच्या सेवाधर्मांचो विशय म्हजे सोवे रिगून रावात. मोडलेच्या वावराक वावराडी जायात. आयज जायतीं भावां भयणी आपल्या जिवितांत दोगदोवतात, कोश्टवतात, पिडेंत आसात आनी गोवळी नासलेल्या पोरी बाबडीं कशीं जाल्लीं आसात. तांकां मोग जाय, शांती जाय, आदार जाय आनी पेकोवणी जाय. असल्या भावां भयणींच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता आनी पाठयता. ह्या देवाच्या वावराक आमी खांद मारूंक आनी जेजूक रिगून रावून मोडलेच्या वावराक वावराडी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. प्राचिताची रीत. सोमया जेजू, दोर दिसा तुका रिगून रावून तुजे मिसां फुडें व्हरूंक तूं आमकां आपयताय. पूण जायते पावटी आमी दुसऱ्या मनशांक आनी वस्तूंक रिगून रावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, सर्वेस्पराचो मोळो होड आनी ह्या मोळ्यांत वावराड्यांची गरज. वावराडी कशीं तुज्या मोळ्यांत वावरूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, तुजे भाशेन वेगवेगळे तरेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी बरेपण आनी खुशालकाय हाडूंक जाताली. पूण दुसऱ्यांची आमी बेपर्वा केल्या. तांचेर आमी फरमोण मारलां. तांकां आमी दुखयल्यान आनी कोश्टायल्यान. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयचें सुटकेचें पयलें वाचप सर्वेस्परा देवान इस्रायल पोरजेक कशे तरेन इजिप्तांतली भायर हाडली हाचो उगडास करता आनी आपली खाशा पोरसां तांकां करूंक, आपलो ताळो आयकूंक आनी आपलो कोरार सांबाळूंक सर्वेस्पोर देव कशे तरेन तांकां आपयता हें आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. दुसऱ्या वाचपांत देवाचो मोग आमचे सोबे कितलो व्हड आनी जेजून आमच्या मोगा पासत कशे तरेन जीव दिलो आनी आमी कशे तरेन जेजू भाशेन हो मोग दुसऱ्यां सोबे वांटूंक जाय हें भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन आव्हान दिता. शुभ वर्तमानान जेजू कशे भाशेन आपल्या शिसांक विंचून काडटा आनी आपलें बरेपण आपले पोरजेक फावो जावंक कसलो उपदेश दिवंक तो आमकां पाठयता तें आमकां नियाळूंक मेळटा. चितान हीं वाचपां आयकुया. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायल पोरजा रेफिदेनांतली भायर सोरली आनी सिनायाच्या ओरोण्यांत पावतोच थंय तिणें पेणे केलें. पर्वताक फुडो करून इस्रायेलान पेणे केलें. तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार तावन आपोवन म्हळें, जाकोबाच्या घोराण्यांक अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें पोरगोट कर,
इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन घोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां व्हेलीं आनी म्हजेशीं हाडलीं तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो करार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरजां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरजां जातोल्यात, कारण सगळी प्रितूम म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकांचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातोल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोदगीतां गावन भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. तो गोवळी, आमी ताच्यो शेळयो. मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिंडकेचे पिंडकेंत तो विस्वाशी. जबाब. आमी ताची पोरजां, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदीकूच तो आमकां सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून ताचे उद्देशी देवा सोवे आमी संतोश भरीत आसा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. Hallelujah, hallelujah,
काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोवताली आनी गोवळी नाचलोल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कोशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें, पीक तोर खूब, पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या धोनया लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे. जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव. तोमास आनी दोंड वसूलदार मातीव. आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव. हुर्बेवंत शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओनभावार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारियाकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोरशें वचात आनी वचून सोर्गींचें राज लागीं पावलां अशें पोरगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. सोमयाची शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें दैवीक मुण्यारपण चलोयतना जेजू भाशेन पोरजेची सेवा करूंक आनी बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचे कोश्ट पळोवंक आनी तांचे प्रश्न आयकून आनी समजून घेवन तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. मोळणेच्या वावरांत जेजू आमकां वावराडी जावंक आपयतात तेन्ना आमी फाटीं सोरोना जावंक, पूण जेजूचो उलो आयकून ह्या वावराक खांद मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. पोरजेचे चुरचुरे करून
जायतीं भावां भयणी बरेपण हाडूंक वावुरतात. तांकां वेगवेगळे तरेच्यो आडकोळ्यो येतात. ह्यो सगळ्यो आडकोळ्यो पयस जावंक आनी जो बरो वावर करतात तो फुडें व्हरूंक तांकां बळ आनी कृपा देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ जीव दिलो. रोमकारांचें पत्र ओवेसोर 5 ओळ 6. नियाळाक आदार. मुंबय शारांत एक 8 वर्सांचें भुरगें एका व्हळा कुशीक बॉल घेवन खेळटाना चुकोन बॉल व्हाळांत पडलो. बॉल काडूंक गेल्ले कडेन तें भुरगें निसरून व्हाळांत पडोन त्या व्हाळाच्या मेळ्या उदकांत व्हांवून वचोंक लागलें. त्या भुरग्याच्यो बोबो आयकून एका दिसवड्याच्या कामदारान फाटीं फुडें पळयनासतना त्या भुरग्याक वांचयलें, पूण ताच्यान त्या रेबांत उबो रावंक जायना जावन तो बुडलो आनी व्हांवून गेलो. रोमकारांक बरयलोले चिटींत आमकां मेळटा, क्रिस्तान खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. आमी पातकी आसुनूय क्रिस्त आमचे पासत मेलो. शुभ वर्तमानांत जेजू उरपोंजीक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक गोवळी नासलेल्या मेंढरा भशेन त्यो आसल्यो. शेवटाक मनशाच्या तारोणा पासत ताणें आपणाकूच खुर्सार ओंपून दिलो. आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलुया. जेन्ना कोणूय गरजेक सांपडला, दुर्बळकायेन निराशी जाला, कोणूय आपणाक आदार दितलो म्हूण आशेता तेन्ना तांच्या आदाराक पावुया. तांच्या भुजावेलो पेज आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी वरवीं उणो करूंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान जशें ह्या संवसारांत केलें तशेंच आमी करूंक वावरूंक आमकां तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.